दिवचले हाऊसिंग बोर्डाच्या नवीन कॉम्प्लेक्साची सेप्टिक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान गंभीर प्रश्न उपरासल्यान हे टाकींतल्यान उदक भायर व्हांवता। सध्या वाठारात हळशीक आनी घाण पातळ्या। घाणीक लागून रावन असो जाता अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। हाऊसिंग बोर्ड वाठारात मेन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या एका कॉम्प्लेक्साची सेप्टिक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान घाण उदक उक्ताडार पातळ्ळा। जे सुवातीची सेप्टिक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्या थंय लागींच केजी स्कूल आसा। घाण उदका लागून जळारां वाडल्यात, देखून वेगवेगळी दुयेंसां जावपाची भिरांत हाऊसिंग बोर्ड वसणुकेंत रावपी लोक उक्तायता। हांगा हे हाऊसिंग बोर्ड सेंटर पडटा। दुसरी गोष्ट म्हणटा ते हे दोन न्यू कॉम्प्लेक्स आहा हाऊसिंग बोर्डाचे। एका कॉम्प्लेक्सा कडेन ते ड्रेनेज फुटला, ते संडासाचे पायप आनी कितें पायप ते काय आमकां सांगूंक कळना, कित्याक ते अंडरग्रावंडसून सगळी घाण वयर येता आनी दीसभर रातभर तो वास चालू आहा। आनी त्यामुळे मलेरिया, डेंगू, न्यू ताप कसलो रोग जायत आनी पब्लिकाक त्रास जायत। ल्हान भुरगीं आहा थंय, ल्हान भुरग्यांचे टेक केअर आहा। न्यू किड्स म्हणून आहा, ही इस्कॉल भुरग्यांचे त्या भुरग्यांचे आरोग्याचो प्रश्न आहा। आमच्या सारक्या सिनियर सिटीजन वाल्यांचो प्रश्न आहा। दुसरी गोष्ट म्हणटा ते स्वच्छ भारत अभियान हे आता जगात चलता, हिंदुस्थानात चलता, त्याचा आमकांच काय फायदो ना। हांव रोहिदास घाट, आमचे हाऊसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 1 बिचोली मुळशीवटी एरिया हांगा एक सेप्टीक टँक फुटलेली आसा। ताका लागून सबंद दुर्गंधी हांगा पसरलेली आसा। ताका लागून ती रिपेर करची जाता की बेगिना। हांगा तेगे स्कूल चलता, घाण वास मारता, तेन्ना जाता तितलो लक्ष घालचो। ही हाऊसिंग बोर्डची कॉलनी आसा वाळशी, तेन्ना पळयत जाल्यार सामकी घाण दिसता हांगासर फूल। थंयच्यान सुरू जाल्या ती सादारण हांगासर अशी सकयल पर्यंत गेली। एक 10 मिटरार हांगासर ती दुर्गंधी दिसता। ती जाता की बेगिना सारकी घाण वास येता आनी घाण वास मारता थंय। म्हाका दिसता हो एक हाऊसिंग बोर्डाची घरां आसा। हाऊसिंग बोर्डाचो कॉम्प्लेक्स हय, गोवा हाऊसिंग बोर्ड तेंचो कॉम्प्लेक्स हो, वास मारता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।